नमस्कार. गोवा टुनाइटा स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. कायदो खात्याचे काम बिल नेमात आसा काय ना ते पळोवपाचे बिलांक मंत्रीच जबाबदार. मायकलाच्या फंडा उपरांत कायदो मंत्र्याची रोहनाक जाप. तानावडे म्हणटा मायकलाक जाप विचारता. मायनिंग ब्लॉकांच्या वाठारांनी पडून आशिल्ले आनी इवेंतार करूंक नाशिल्ले मीन पावणेर काडूंक सुप्रीम कोर्टाचो गोंय सरकाराक बावटो. आनीक 3 मायन ब्लॉक ऑक्शनाक. उत्तर गोंयचो एक, दक्षिणेतले 2 ब्लॉक ओणाक कुरपे सुलकर्णा कोडले ब्लॉकांची ऑक्टोबरात पावणी. टेंडराक मुजत 24 सप्टेंबर. तेमायच पावसान शेतकऱ्यांचे मोठे लुकसाण. शेतकी खात्याच्या सर्वे प्रमाण 3,70,00,000 लुकसाणी. संचालक म्हणटा शेतकी निधी वरवीं भरपाय शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात. गोंयांत वेटरनरी डिग्री कोर्स अनुसावन सुरू करपाची तयारी. सप्टेंबर मेरेन भारतीय वेटरनरी कावन्सिलान परवानगी दिल्यार ऑक्टोबरा सावन ऍडमिशनां सुरू. मुख्यमंत्री उलयला. गोवा डेरीक नवो मिल्क प्लांट घालपाचो यत्न. नव्या प्रशासकाचे नेमणुके उपरांत गोवा डेरी फायद्यांत. शेअर होल्डर आनी कामगार खंय खोशी. मुख्यमंत्री उलयला. आता आयडीसीतूय बेकायदेशीर चिरेखणी. लाटम बारचे वसणुकेत बेकायदेशीर चिरेखणीचेर खण खात्याची धाड. माकना जप्त. प्रकरण पुलिसेत. आमदार म्हणटा कायदेशीर करात. आनी धारबानोड्या प्रतापनगरात बेकायदेशीर दोंगर कापतल्या 8 जिल्लोधिकाऱ्याची ऍक्शन. कसलेच परवाने नासतना दोंगर कापून 13 घरां उबी. सरपंच म्हणटा पंचायतीक खबरूच ना. खबरो विस्तारान. 33 आमदार सरकाराबरोबर आसतना सरकारी बिलां फाटीं घेवची पडटा. आमदार मायकलाच्या वक्तव्याचेर वाद. पर्यटन मंत्री म्हणटा कायदो खातें जबाबदार. आपणे मुख्यमंत्र्याक लक्ष घालूंक सांगलां. कायदो मंत्री म्हणटा कायदो खात्याचें काम बिल नेमाक धरून आसा काय ना तें पळोवपाचें. बिलां फाटीं घेवची पडटात मंत्र्याक लागूनच. तानावडे म्हणटा मायकलाक आपोवन जाप विचारता. नवे कायदे नवी धोरणां करतना पार्टी आनी कोर ग्रुपाक विश्वासात घेयात म्हूण कांय दीस फाटीं भाजपच्या कोर ग्रुपान म्हणिल्ले. आता आमदारूय तीच भाशा उलयतात. कायदे करतना आमदारांक विश्वासात घेतिल्ले जाल्यार ते विधानसभेंतल्यान फाटीं घेवपाची वेळ येवची नाशिल्ली अशें आमदार मायकल उलयलो. निकतेच जाल्ल्या विधानसभा अधिवेशनात गोंय सरकारान सुमार 21 सरकारी बिलां पासिंगा खातीर हाडिल्ली. तातूंतली 6 बिलां फाटीं घेतली जाल्यार एक सिलेक्ट कमिटी कडेन धाडला. हाचेर आमदार मायकलान स्टेटमेंट केल्लो तो असो. सभागृहान जी बिलां हाडटाय, लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन जी बिलां हाडटात, ती बिलां चिंतून इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इन द इंटरेस्ट ऑफ द विलेजीस, द रुरल गोवा एंड द अर्बन गोवा, गोंया खातीर ती बिलां हाडटात. आनी इतकी बिलां, एक बिल विथड्रॉ केलें नो प्रॉब्लम. इतकी बिलां जेन्ना विथड्रॉ जातात तेन्ना अशें दिसता की खंय तरी सारकें ना म्हणून. मंत्री रोहन म्हणटा ह्या गजालीक कायदो खातें आनी अधिकारी जबाबदार. Today we need a total turnaround in our law department. काम असता डिपार्टमेंटाचे ब्युरोक्रेसीचे करपाक. आणि हो विषय ह्या फाटी असेंब्लीन एक्सपोज जाला की जातूंतल्यान बिलां could have been much better drafted than the way the bills came in the house. कायदो मंत्री अलेस सिकेरान ताच्या खात्याचेर केल्ले आरोप खोडून काडल्यात. We are not supposed to sit with a magnifying glass and see what is the intent of that department. Our job is to see whether that fits within the law or not. As the Chief Minister of the state, Dr. Pramod Sawant has a right. It is his right to take action. Just Alex Sigwara making a statement or Rohan Conte making a statement doesn't mean that CM will take action. अध्यक्ष तानावडे म्हणटा मायकलान अशें उलोवप सारकें न्ही. ही धर्मशाळा न्ही. मायकलाक आपोवन जाब विचारतलो. पब्लिकली अशें उलोवन तातूंतल्यान
सॉल्व प्रश्न जायना आनी त्यामुळे त्याने एक तर मुख्यमंत्र्याकडे उलोवपाक जाता, म्हजे कडेन उलोवपाक जाता. अशा पद्दतीचें उलोवप हें अत्यंत चुकीचें आसा. आनी क्रिटिसिजम केलो ही धर्मशाळा न्ही. भारतीय जनता पार्टीक एक वेगळी शिस्त आसा आनी प्रत्येकान त्या शिस्तीच्या आधाराचेर काम करपाक जाय. ताका आपण हाडून ह्या संदर्भात विचार. फाटल्या विधानसभा अधिवेशनात 21 सरकारी बिलां वट्ट 6 बिलां पास करपाक सरकाराक अपेस आयले. 6 बिलांतली 5 बिलां फाटीं घेतली जाल्यार एक सिलेक्ट कमिटीक धाडले. पर्यटना संबंधीत एक बिल तर विधानसभेत आयलेच ना. विश्वजीत राणेन टीसीपी बिल पासिंगाक येवचे पयलींच फाटीं घेतले. राणेची नगरपालिका सीसीपी आणि क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट बिलाय फाटीं घेतली. माविनाचे गोय इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बिल दुरुस्ती करून परत हाडटा म्हूण फाटीं घेतिल्ले. माविनान फाटीं घेतिल्ले ते बिल परत विधानसभेत आयलेच ना. मोविनाचे दुसरे आयपीबीचे बिल सरकारान सिलेक्ट कमिटीक धाडला. रोहनाच्या पर्यटना संबंधीत एक बिल येवपाचे आसले, रोहनान ते हाडलेच ना. 2 बिलांनी सत्ताधारी पक्षातल्या आमदारांनी ग्रामराच्यो दुरुस्त्यो सुचोवन बिलां पास केली. इतली बिलां विधानसभेत मांडून मागीर ती फाटीं घेवपाची ही पहिलीच खेप. ताचेर आतां मंत्री आमदार आरोप प्रत्यारोप सत्र सुरू. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. खणबंदी उपरांत मायनिंग ब्लॉकांनी पडून आशिल्ल्या आनी इवेंतार करूंक नाशिल्ल्या मिनाची पावणी करूंक सुप्रीम कोर्टाचो गोंय सरकाराक बावटो. गोंयांत मायनिंग बंद जायत सावन अशे कितलेशेच बेहिशेबी मिना खणीच्या वाठारांनी पडून आसा. आतां ताचो विलो लावपाचो सरकाराचो मार्ग मेकळो. गोंय सरकारान आनी खणीचे 3 ब्लॉक ऑक्शनाक घाल्या. उत्तर गोंयचो 1 जाल्यार दक्षिण गोंयच्या 2 ब्लॉकांचो आस्पाव. उत्तरेत ओणा, दक्षिणेत कुरपें, सुलकर्णा आनी कोडले ब्लॉक खंय ऑक्शनाक म्हणून खण खात्याची म्हायती. टेंडर घेवपाची निमाणी तारीख खंय 24 सप्टेंबर. 4 ऑक्टोबराच्या आदीं टेंडर खात्या कडेन दिवपाचें. आतां मेरेन 9 ब्लॉक ऑक्शनाक. गोंय सरकारान आनी 3 खण ब्लॉक ऑक्शनाक घाल्या. एक उत्तर गोंयचो जाल्यार 2 दक्षिण गोंयचे ब्लॉक. उत्तर गोंयच्या ओणाच्या ब्लॉकाक खंय पयलीं चौगुलेचें लीज आशिल्लें, जाल्यार दक्षिणेंतल्या कुरपें सांकोळणा ब्लॉकाचें लीज सेजा कडेन आशिल्लें. कोडलेच्या 3 लिजांचो एक ब्लॉक केलो. तिनांतली 2 लिजां सेजा कडेन जाल्यार एक पांडुरंग तिमलो कडेन आशिल्ले. ओंडा मिनरल ब्लॉकाची जागा 61.73 मायज हेक्टर. कुरपें सांकोळणा ब्लॉकाची जागा 87.64 मायज हेक्टर. कोडले मिनरल ब्लॉकाची जागा 377.08 हेक्टर मायज. गोंय सरकारान आनी 3 खणींचे ब्लॉक म्हणटा ते ऑक्शनाक घालिल्ले आसात. तातूंतलो एक जो आसा तो ओंडाचो एरिया आसा 61.7325 हेक्टर्स. दुसरो जो आहा कुरपें ताचो एरिया आसा 87.6469 हेक्टर. आनी तिसरो जो ब्लॉक आहा तो कोडली ताचो एरिया आसा 377.0881 हेक्टर्स. सो हातूंतले 3 ब्लॉक आनी 24 सप्टेंबराच्या पयलीं तांच्यांनी सगळ्यांनी कोणते डॉक्युमेंट टेंडर डॉक्युमेंट्स परचेस करचो पडटलो बिडरांक. आनी मागीर सबमिशन ऑफ बीड जी म्हणटा ती लास्ट तेची डेट आसा ऑक्टोबर 4. सो ऑक्टोबरान एक वेळ खणींचो म्हणटा तशी पावणी जावपाची आसा. हाच्या पयलीं गोंय सरकारान 9 ब्लॉकांची पावणी केल्लेली आसा. टोंडा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश खडे आनी चेतन गावस. डेमायज पावसान शेता भाटाचें मोठें लुकसाण. शेतकी खात्याच्या मुळाव्या सर्वे प्रमाण शेतकारांचे 3,70 लाखांचें लुकसाण. शेतकी संचालक संदीप फळदेसाय प्रुडंटा कडेन उलयलो. लुकसाण जाल्ल्यांनी कृशी कार्ड आशिल्ल्याचे 3,30 लाख, कृशी कार्ड नाशिल्ल्यांचे 40 लाख लुकसाण. शेतकार निधी वरवीं भरपाय खंय शेतकारांच्या बँक खात्यांत. आमचे कडेन 2 कॅटेगरीचे फार्मर आसा. एक फार्मर म्हणटा ते जाचे कडेन कृशी कार्ड आसा आनी कृशी कार्ड आसल्या फार्मराक कायद्यान म्हणजे जेन्ना तूं एप्लाय करता तेन्ना कृशी कार्डाच्या अंडर ताका कॉम्पेन्सेशन मेळटा. आनी दुसरी कॅटेगरी आसा जेंचे कडेन कृशी कार्ड ना, म्हणजे जे कोणाचे ओरल एग्रीमेंटाचेर शेत करता, ओरल एग्रीमेंटाचेर किंवा खंय एन्क्रोचमेंट बी आसा अशी जमनी आसा. सो आमी दोनूय कॅटेगरीच्या लोकांनी कॉम्पेन्सेशन एप्लिकेशन घेतले कडेन आसा आनी आमी प्रयत्न करतले की दोनूय कॅटेगरीच्या लोकांक कॉम्पेन्सेशन मेळटलें म्हणून. आयज पर्यंत म्हाजे कडेन जे पळय कृशी कार्ड आसा जेंचे कडेन ऑथेंटीक डॉक्युमेंट आसा अशे 2206 एप्लिकेशनां आमकां आयिल्ले कडेन आसा. आनी जेचे अंडर सादारण 648 हेक्टर एरिया लोकांची डॅमेज जाल्या असं म्हणून आमचे कडेन प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी एप्लिकेशन आनी आमी जे पळय एसेसमेंट केला त्या प्रमाणे आमकां कळोन आयिल्ले कडेन आसा. 3,30 रुपयांचे आमी एसेसमेंट केला. हे जालें विथ फार्मर्स विथ कृशी कार्ड आसले. दुसरी कॅटेगरी आसा जेंचे कडेन कृशी कार्ड ना अशी लोकांची आमकां सादारण 447 एप्लिकेशन आयज पर्यंत आयिल्ले कडेन आसा.
आणि हेतून भितर एरिया कव्हर जाता ती साधारण 92 हेक्टर्स आणि ह्या हेजे अंडर आमच्या असेसमेंटा प्रमाणे साधारण 40 लाख रुपया आम्ही त्यांचे व्हॅल्युएशन केल्ले कडेन आसा. लास्ट इयराची जी पळय एप्लिकेशन पेंडिंग असली ती सगळी आम्ही क्लियर केल्ले कडेन आसा. आम्ही साधारण 83 लाख रुपयाचे एप्लिकेशन पेंडिंग असली फॉर कॉम्पेन्सेशन ते आम्ही सगळे क्लियर केले. तशेंच म्हणल्यार आम्ही अंडर शेतकरी आधार निधी तांकां बूक करतले आणि तांकां अंडर शेतकरी आधार निधी जे पळय कॉम्पेन्सेशन आसा आम्ही जे पळय इव्हॅल्युएट केला ते त्यांच्या बँक अकाउंटाक ते क्रेडीट केल्ले वता. गोंयांत वेटरनरी डिग्री कोर्स अंदूसावन सुरू करूंक सरकाराचो यत्न. भारतीय वेटरनरी कावन्सिलान परवानगी दिल्यार अंदूच पयल्या वर्साक एडमिशनां घेवपाची सरकाराची तयारी आसा. मुख्यमंत्री उलयला. सप्टेंबर मेरेन परवानगी मेळ्ळ्यार ऑक्टोबरा सावन खंय एडमिशनां घेवंक सुरू करतले. वेटरनरी कॉलेज सुरवात करता डिग्रीची ते डिग्री कोर्स. कारण दर वर्सा 8 स्टुडंट आमचे ऑफिशियली भायर वयताले म्हणजे ताका गव्हर्मेंट फंड करतालो. बॅचलर इन एनिमल हजबंड्री एंड वेटरनरी सर्विसीस BA एंड BS, बॅचलर ऑफ एनिमल हजबंड्री एंड वेटरनरी सायन्स. 8 भुरग्यांच्या व्यतिरिक्तूय भुरगे आनीकूय बी प्रायवेट कॉलेजींनी वचून एडमिशन घेताले जे वेटरनरी डॉक्टरांची आज खूब गरज आसा. आनी आफ्टर ऑल इट इज अ ग्रॅज्युएट कोर्स. ग्रॅज्युएट कोर्स केल्या उपरांत देर इज अन बीग स्कोप इन नॅशनल एंड इंटरनॅशनल लेवलाचेर वेटरनरी सायन्स ह्या कोर्साक खूब स्कोप आसा. त्या ती गोंयानूय बी तो सेम कोर्स सुरू करचो कारण 21 वर्सां नासलो. 21 वर्सां भायरूच वयचें पडटालें भुरग्यांक आनी ताच्या खातीर सुरू करचो म्हणून आमी इंट्रस्ट घेतला. अंदूच्यान तो कोर्स सुरवात जातलो. आज आमच्या युनिव्हर्सिटीचें इन्स्पेक्शनूय आसा. एकाडेमीक इयर ह्या वर्सा चालू जातलें कारण अंदू ऑलरेडी डिले जालात. वी आर वेटिंग ओनली फॉर द वेटरनरी कावन्सील परमिशन्स. आमी युनिव्हर्सिटी ऑलरेडी एप्लाय केला. युनिव्हर्सिटीचें परमिशन मेळ्ळें काय आमी वेटरनरी कावन्सिलाक एप्लाय करता आनी वेटरनरी कावन्सिलाचें आमकां जर आतां म्हणजे इन द मंथ ऑफ सप्टेंबर परमिशन मेळ्ळें जाल्यार ऑक्टोबरच्यान आमी एडमिशन घेतले. कितली कॅपॅसिटी आसतली? इट इज अप्रॉक्सिमेटली वी आर आस्किंग फॉर द 60 सीट्स बट इट डिपेंड्स 40 सीट्स बट इट डिपेंड्स अपॉन द वेटरनरी कावन्सील. बट 40 भुरग्यांक म्हणजे आमी ऑलरेडी बाकीचे सगळो प्रोसिजर आमचो कंप्लीट जालो. वी आर ओनली वेटिंग फॉर द वेटरनरी कावन्सील परमिशन. फुडल्या 50 वर्सांचो विचार करून नवो मिल्क प्लांट सुरू करूंक सरकाराचो यत्न. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. नव्या प्रशासकाची नेमणूक जाल्या उपरांत गोवा डेअरी फायद्यान आयल्या. शेअरहोल्डर आनी कामगार खंय उमेदीन आसात. मुख्यमंत्र्याचे रजाव. हांव गोवा डेअरीन आज पळोवपाक आयिल्लो. गोवा डेअरीचे वेरियस तांचे वर्कींग कशा पद्दतीन चलता हे सगळें समजून घेतलें. म्हाका दिसता की पयली फावटी आमी एडमिनिस्ट्रेटर घातल्या उपरांत आमचो बाब पराग डॉक्टर रामा आनी हो परब अकाउंटंट हे सगळे घातल्या उपरांत डेअरी फायद्यान येयल्ली आसा. सगळे एम्प्लॉईजूय हॅप्पी आसा मरे. एम्प्लॉईजूय सगळे हॅप्पी आसा. तांकां रेग्युलर व्यवस्थीत रित्या पेमेंट आनी इवन दो आमचे शेअर होल्डर्स जे आहा पळय दे आर ऑल्सो हॅप्पी. सो दॅट बीग चेंज गोवा डेअरीत जाल्ल्या उपरांत म्हाका दिसता पयले फावटी आमी प्रॉफिटान येवपाक लागलेले आसा. आमकां न्यू प्लांट सेटअप करपाक जाय. ताची तयारी विथ द हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आमी करता. सो दॅट न्यू प्लांट सेटअप केलो काय आमकां कंटिन्युअसली फुडली जी आहा पळय फुडल्या 50 वर्सांची तयारी त्या खातीर करपा खातीर ऑलरेडी गोवा डेअरीक इन्स्ट्रक्शन दिला. आमचे पुराय एडमिनिस्ट्रेटर त्या कामाक सगळे लागले. थँक्यू. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. बागा शेनवारा राती जाल्ल्या हरीश तन्वर खून प्रकरणात म्हापशेच्या JMFC कोर्टान तिगूय आरोपींक 4 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. सोमारा साहिल कुमार, सुनील विश्वकर्मा आनी नूर खान ह्या तिगांक धरिल्ले. 25 वर्साच्या हरीशाक ह्या तिगूय जाणांनी सुरो तोपून मारला. 5,000च्या चोरये खातीर ताचो तिगांनी जीव घेतलो. शेनवारा उसरा राती बागात 25 वर्सां पिरायेच्या दिल्लीच्या हरीश तन्वराचो खून जाल्ल्याची घडणूक मुखार आयिल्ली. ह्या प्रकरणात साहिल कुमार उत्तराखंड, सुनील विश्वकर्मा नेपाळ आणि नूर खान पर्रा ह्या 3 जाणांक कळंगूट पुलिशेन अटक केल्ली. चोरी करपाच्या हेतान हो खून जाल्ल्याचे कळटा. जो बागान मर्डर जाला तेजी अपडेट
हरीश तन्वर हेजो मर्डर जाल्लो आसा आनी काल कलंगूट पुलिसांनी तीग जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा. साहिल कुमार, सुनील विश्वकर्मा आनी कोर खान तांकां तीग जाणांक कलंगूट पुलिसांनी अरेस्ट केल्ले आसा. आयज तांकां म्हापसा कोर्टान JMC कोर्टान रिमांडा खातीर हाडिल्ले. कोर्टान तांकां 4 दिसांची पुलीस कस्टडी सांगिल्ली आसा. सुरटे आदेश सौरभ श्लोकार. आता उद्देगीक वचणुकांनी बेकायदेशीर चिरेखणी. दिवचल मतदारसंघातल्या लाटम बार्शे IDCत बेकायदेशीर चिरेखण. खण खात्याची धाड मारल्या. सोमारा दनपरां खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी धाड घालून खणीवेली माकनां जप्त केली. खात्यान केस पुलिसेक दिल्या. आमदार म्हणटा असल्यो चिरेखणी खंय कायदेशीर करच्यो. खणी आणि भूय गर्भशास्त्र संचालनालयाच्या अधिकारी दिवचल वाठारात गस्त घालीत असताना तांकां सर्वे क्रमांक 633 जाग्यांत चलपी ह्या बेकायदेशीर चिरेखणी विशीं कळ्ळें आनी तांणी कळाव करिनासतना खणीचेर धाड मारली. पावर टिलर आनी हेर माकनांच्या मजतीन हे चिरे काडपाचें काम सुरू आशिल्लें. हे धाडीत अधिकाऱ्यांनी पावर टिलर, हॉरिझॉन्टल स्टोन कटिंग मशीन, 2 जनरेटर, ट्रिपर टक तशेंच हेर माकनां जप्त केल्यात. आयज गोंयांत जर समज पळोवंक वयशी जाल्यार जी सरकाराची सुद्दां जर समज सरकारी जर समज इमारती बांदकाम करता जाल्यार थंय सुद्दां जो चिरो जो येता, जो फातर येता, तो गोंयांत मॅक्सिमम जाग्या वयल्यान हांव तुमकां सांगूंक सांगता की 90% जो फातर येता तो इल्लिगल जाग्या वयल्यानूच येता. कित्याक गोंयांत मोठ्या प्रमाणे इल्लिगल मायनिंग चालू आसा. आनी सेकंड म्हटल्यार पळय फाल्यां आयज रेती बंद जाल्या. गोंयांतल्या लोकांक भायरसून घेवची पडटा. आमच्या गांवांतल्या लोकांक, गरिबांक तांकां तेजो मोठो फटको बसलेलो आसा. तसोच फाल्यां जर समज चिरो जर आमी म्हणिना, हांव म्हणिना की इल्लिगल करचो न्हू, बट सरकारान हेजेर एक कितें तरी प्रोविजन काडून, हेजेर मार्ग काडून तो एक गोंयांत हो चिरो चालू करचो. इनलिगॅलिटी सगळीच कडेन चालू आहा. आमी तांकां सपोर्ट करता अशातली गत ना. पण आयज लोकांक, गरीब लोकांक कितें तरी बांदतले, गांवां शहरांनी विकास करतले, खंयची डेव्हलपमेंट सुद्दां खंयची तेंची गव्हर्मेंट सुद्दां डेव्हलपमेंट करतले जाल्यार चिऱ्याची गरज आहा. सो सरकारान तेचेर विचार करपाचो, एक फर्म असो एक निर्णय घेवपाचो, तांकां टॅक्स बसोवन तेंचे जे खणी आहा ते लिगली कशें चालू जावचे हेचो विचार करपाचो. पळय आतां कशें आसा न्ही, सगळेच म्हाका दिसता सरकारान कांय आजून खाणींक हे लायसन दिवंक ना. सो थंयच कित्याक खूब कडेन म्हाका दिसता अशे इल्लिगल खाणी चलतात. आनी म्हाका म्हज्या हिशोबा प्रमाणे म्हणजे जे काल म्हाका हे मेळ्ळा ते म्हाका दिसता मायन्स डिपार्टमेंटांनी रेडी घातलेले आसात. सो कशें आसा, सरकार आपलें काम करता इल्लिगली करपाचें, लोकांक जाता ते कायदेशीर करपाचें, नाजाल्यार सरकारा कडल्यान परमिशन्स घेवन करपाचें. स्टुडंटा खातीर सुद्दां कमेंट. धारबांदोड्या प्रतापनगरांत बेकायदेशीर दोंगर कापतल्यांचेर जिल्लोधिकारीची कारवाय. बेकायदेशीर दोंगर कापला म्हणून अनवठ्यान कागाळ केल्या उपरांत एक्शन. प्रतापनगरांत खंय दोंगर कापून 13 घरां बांदल्यात. सरपंच बालाजी गावस म्हणटा पंचायतीक खंय कांयच खबर ना. तांकां कसलेच परवाने दिल्ले ना. जिल्लोधिकाऱ्यान सर्वे केला. आमचे कडल्यान परमिशन घेवपाचो इशू ना तांकां. बट हे कटींग आहा दॅट इज इलिगल. तांणी कटींग करतलो जाल्यार TCPचें परमिशन घेवन करपाक जाय, विच इज इलिगल. सो डेप्युटी कलेक्टर सावथाचो फ्लायिंग स्क्वॉड आयिल्लो आसा. वील फायल अ कंप्लेंट अगेन्स्ट देम अंडर रेलेवंट प्रोविजन ऑफ टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग. तांचेरूय वी वील फायल अ चॅकलिस्ट एज तांणी ती जी घरां बांदतना तांणी कन्वर्शन सनद घेवन बांदपाची आसता. तो प्रोसेस सपोज करूं ना जाल्यार वी वील टेक अ एक्शन. ते व्हेरीफाय करतले. तलाट्याक ऑलरेडी सांगिल्लें आहा व्हेरीफाय करपाक. ना पळय पंचायतीन थंय कोणाकूच कसलेच परमिशन दिल्लें ना. ते प्लॉट करता पळय ते तेंच्यांनी TCP बी कितें एप्रुवला घेवन सिल्डिडा केल्या आसतली. पूण जे प्लॉट घेतल्या पळय त्या लोकां कडेन सिल्डिडा आसा. पळय लोकांनी थंय थोड्या लोकांनी 10-12 घरां जाल्या आनी त्या लोकांनी कायदेशीर म्हटल्यार कितें सिल्डिडा आसा तेंचे कडेन आनी तेंच्यांनी घरां बांदली आसतली. आमचे कडेन पंचायती कडेन तेंचे कसलेच परमिशन तेंच्यांनी घेवना. सिल्डीड आसा तेजे हेजेर आमकां एज पर गव्हर्मेंट हेजेर आमी तांकां EHN नंबर दिल्ले आसा. थोड्या जाणांक दिल्ले आसा तेंच्यांनी एप्लाय केला. मागीर थोडे पेंडींग दवरलेले. व्हेरीफाय बीन तुमी कितें केल्लें ना. आमी व्हेरीफाय करूना कारण आमी तांकां लायसन कांय इश्यू करूना. आमी घरांत कसलें लायसन इश्यू करूना. तेंच्यांनी लायट उदक सुद्दां हेच्यातल्यान घेतला. IMA गोंय फांट्याच्या दोतोरांनी एकठांय येवन कोलकातात दोतोर चलयेचेर जाल्लो बलात्कार आनी खुनाचो निशेध केला. IMAचे गोंयचे दोतोर फाटभुंयेर दोतोरांचे सुरक्षे खातीर केंद्रीय कायदो खर करचो म्हणून मागतात.
गोयचे दोतोर काळी फिता बांदून ड्युटेर आसात त्या चलयेक न्याय मेळो मेरेन बेमुजत निषेध. So we have all assembled here on behalf of IMA Goa State to protest against a brutal murder and rape of one of our own colleague at RG Kar Medical College, Kolkata. Now this type of event have been happening over the years and we have been protesting against it. And now we have taken a very stern stand that we are demanding a strong, stringent central law for violence against the doctors. So in protest of this incident, which is just not acceptable, we are all assembled here and we'll fight for justice. And this fight for justice for doctors will continue till we get the justice, not only in this case, but any case happening hereafter. गोंय विद्यापीठाचो NIRF रँक देंवलो. टॉप 100तल्यान 151 ते 200च्या रेंजीत पावलो. GIM आनी फार्मासी कॉलेज बी स्कूल आनी फार्मासी कॅटेगरीत टॉप 100त 222 आनी 223च्या NIRF रँकिंगात गोंय विद्यापीठ 101 ते 150 मदीं आशिल्लें. आग्वाद किल्ल्या लागसारच्या 3 लाख स्क्वेअर मीटर जमनीर हॉटेल प्रकल्प उभारूंक गोंय सरकार आनी ताज आग्वादा मदीं कबलात. प्रकल्प फुडल्या 2.5 वर्सां भितर उबो जातलो. सरकाराक 10 कोटी येणावळ आयल्या आनी 12 कोटी येतली. प्रकल्प उबो जाल्या उपरांत वर्साक 1 कोटी वा येणावळींतले 5% येतले. मुख्यमंत्री उलयला. फाटल्या 30 वर्सांक म्हणजे 1997 पासून आतां पर्यंत जो इशू पेंडींग आशिल्लो तो इशू आज रिजॉल्व जाता आनी खूब बरें दिसता की इंडियन हॉटेल्स ऑफ द कंपनी लिमिटेड हांच्यांनी इनिशिएटिव्स घेतली, तांच्यांनी बी कॉपरेशन दाखयलें आनी जे उपरांत रिजॉल्व केलो. द फर्स्ट म्हणजे जाका आमी रेव्हेन्यू म्हणटा तो 10 crores of rupees दे आर ऑलरेडी पेड. आफ्टर सायनींग ऑफ दीस एग्रीमेंट दे आर अगेन पेईंग अस द 12 crores of rupees. आनी आमी एग्रीमेंट कंटिन्यू करता आसतना खंयसरूच एकूय रेव्हेन्यू स्टेटीक लॉस न करता इन फ्युचर with the 1 crores of rupees every year, otherwise the 5% of their revenue they will pay to the government आणि one of the best facilities ते हांगासर क्रिएट करतले. ताका फुडल्या 2.5 वर्साच्या भितर हांगासर one of the 3 lakh square meterचेर ते one of the best hotel, one of the best resort ते गोंयच्या टुरिजमा खातीर दितले. ते हांवूय बी तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता, तांचें खूब खूब अभिनंदन करता आनी म्हाका खात्री आसा कि before December 2026 the first phase you launch, because in the 27th we are going for the election. So it is my request from the government side also, before that we want to show for the people of the Goa so that we are already the promise had fulfilled. स्टेलर अकॅडमीन स्टेलर टॅलंट सर्च परीक्षा 2024 घडोवन हाडल्या. 22 सप्टेंबराक परीक्षा जातली म्हणून स्टेलर अकादमीचो संचालक योगेंद्र सिंग सिकरवार उलयलो. 7वी ते 12वीच्या भुरग्यां खातीर खंय ही परीक्षा. Hello everyone. Stellar Academy is announcing the Stellar Talent Search Examination 2024. This exam will be conducted on 22nd of September across the more than 10 centers in Goa, in which more than 6,000 students will be participating. These students will be of standard 7th, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th. With ETSE, students get the opportunity first to identify their rank across pan Goa level, that where do they stand in their respective classes. Apart from that, they also get the opportunity to avail scholarship up to 100% in our classroom programs. With ETSE, students will also get the participation certificate with their rank list, and other than that they will also get career counseling by our staff, so that they will be able to identify that what is their strength, what are their weaknesses and which career options will be better for them. So I want all the parents of Goa to enroll their kids who are in 7th, 8th, 9th, 10th and 11th, 12th standard, and as well as school also to encourage their students so that they can get benefited. Thank you so much and participate maximum.
बेळगांवचो BSC द टेक्सटायल मॉलात डिस्काउंटेड खरेदीक लोकांचो प्रचंड रिस्पॉन्स. 365 दिसां खातीर 10% डिस्काउंट आनी डबल डिस्काउंटा खातीर BSC फामाद. ऑनलायन ऑफलायन तशेंच संवसारांत खंयूय BSC परस उण्या दरात कपडे मेळत जाल्यार पुराय रिफंड. गिरायकांनी डिस्काउंटाचो लाव घेवचो अशें आवाहन केलां. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.